सगळ्यांक नमस्कार. आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनलाचे आनीक एक नव एपिसोडाक पुरा जनांक स्वागत. आज हांव एक सुलभेचे एक निवेद्य केला हांगा तुळशीक चुडी पुजेक. कसं हबा तें म्हळ्यार पंका पोव, पंका घालून पोव म्हळ्यार कालयलेलो पोव म्हणटा जाका. ह्यो कशें करचें म्हूण पळया. भारी सुलभ हें करच्याक जाल्यार तितले रुची. हाका हांव भरी एक कप गोड काडला. गोड धाडा न्हू पिट्टी केलेले बरी एक कप काडका अडचून मागीर ताका अर्द कप उदक घालका. हांगा हांव घालतना चिक्की चड जाला उदक, सो अर्द घाल्यार पुरो. चड जाल्यार कांय जायना, चिके चड वेळ दवरका जाता पांक येवच्याक तितलेची. ताका खतखतायले गोड किरले हांगा खतखतायले. हाका समची सिंगल सरी म्हणटा पळय एक सरी पांक म्हळ्यार तितले करेक्ट येवका जाल्यार मात तो फोव लायक पचपची जावन लायक रुची जाता खावच्याक. आतां पांक येवं सर येवो ते दोळटा हें खतखतेवो पण आतां मुगेलें उदक चड जालें देखून म्हाका आतां चड टायम लागले. आतां येयला का सर येयला पळयाची. आतां हांव अशें हांवें सोय कांतून रेडी करून घेतला. हाका सादारण हांव एक 1.5 कप सोय घालता पळय आयला पळय सरी. 1.5 कप सोय कांतून हांवें रेडी करून दवरला. तें आतां हांव सोय घालता आसाका. हे सोय घालून एक 2-3 निमिश चिरचिराका हे जाल्यार मात्र एक 2-3 दिवस आमकां हो पोव यूज करूं जाता. हो पंका पोव आतां हांव सोय घालता. पक्कने जाय जाल्यार एक चिमटी उणी केल्यार व्हडना जाल्यार पंका पोवाक केन्नाय सोय चड पडल्यार बारी रूच जाता, मोवाळ जाता तो पोव. ह्यात सोय घाल्ली आनी एक 2-3 निमिश चिरचिरेवो. आमचे गेल्या भितरी कशें म्हळ्यार चरडान जाल्ले कुडले संचे दिवस तेसू फुडले जनान पुरो सट्टी म्हूण करचें आशिल्लें. ब्रह्मान येवन तांगेले हणे बरोवचे दिवस म्हूण सांगून पाळ्ळ्या म्हळ्यार पाळ्ळ्या घालनात तें चरडाक पुडगेर शेरेनी घालता आशिल्लीच खंय थंय एक मांडायेरी पेपर आनी पेन दवरची क्रम आसा सट्टी म्हूण करता आशिल्लीची. तेदना सूर खंय हें पंका फोव करच्याक. मागीर सगळे मनुश्य जिवनांत भितरी प्रती एक कार्यक्रमाक हो पंका पोव इम्पॉर्टंट. तशी जनन तुकून मरण ताय आमचे गेल्या भितरी आमकां ह्यो पंका फोव मात्र भारी इम्पॉर्टंट. प्रती एक कार्यक्रमाक आमी हें करताची. मुंजी अशा पुरो पूण मुंजीक घरा व्हंकलाक वतना शेस व्हरचें म्हळ्यार एक क्रम आशिल्लें. तेन्ना आमी थंय ते फंक्शनाक वतना तांकां एक नाल्ल व्हरून दिवचो. थंय सुकून तांणी एक फोवा पॅकेट आमकां दिवचें. तशें पुरो मस्त आशिल्लें आमचे गेल्या भितरी. पण आतां हो फोव हें सोय घालून लायक चिरचिरेले एक 3 निमिश चिरचिराका हे त्या म्हळ्यार व्हरता हो पोव. घेत आनी हो गॅस ऑफ केलें हांगा. आतां हो निवो हो पांक सम निवका. हे एक टिप्प हे पोव कालयतना कसं म्हळ्यार नीव न्हू रूम टेम्परेचरा येवका म्हळ्यार थंड जावका. मागीर आमी हाका फोव मिक्स करका. हुन पंकाक म्हळ्यार हुन चुरणाक फोव घाल्ले वय म्हण जाल्यार ते कटकट जाता पोव. नीव जेतरी नॉर्मल रूम टेम्परेचरा येतरीच हाका आमी फोव मिक्स करका. आतां पळय हांव हाका 2 कप फोव घालता आसा. फोव पळयलो तुमी पातळ पोव. हांव पातळ पोव काडून घेतला हांगा. दाट पोव करूनच दाट पोव घाल्यार लायक जायना. घेता पातळ पोव 2 कप काडून घेतला. हे इतले मेजरमेंटाक. आतां 1 कप गोड पिट्टी केलेले ताका अर्द कप उदक 1.5 कप सोय आनी 2 कप पोव काडून घेतला. हांगा आमकां मिक्स करतना म्हळ्यार कालयतना पोव कालयलो म्हूण नांव न्हय हातान कालोवन घेवका. हातान कालयल्यार मात्र ते लायक मिक्स जावन येता आनी तो बारी लायक जाता. पण हाका मिक्स करतना आमकां चिकी चड धरता म्हूण दिसच्या पुरो जाल्यार धरता म्हूण सांगून पोव घालता तर वच्ची न्हय ते कटकट जाता. हे आतां 2 कप पोव घालून जाता हद जाता हें. हाका हांव हांगा येळा पिट्टी घालता आसा. थोडे जण तीळ घालताची तेवूय लायक जाता. तीळूय घाली येता. तीळ धुवन वाणान सुकोवन भाजून घालच्यो आनी हांगा 2 चमचे तूप घालता हांव. तीळूय घाली येता येळूय घाली येता. तीळ घाल्यार येळू घालची नाका, येळू घाल्यार तीळ घालची नाका. ते दोनी ओट्टू घाल्यार दोनीच्यो परंबळ्या खंयचे एक घाल्यार पुरो. मागीर हाका जाय जाल्यार काजू बिये कोच्योल घाली येता. ना जाल्यार साकर पळयाची साकरेक क्रिस्टल मेळटा तेवूय घाली येता. ते पुरो हाका रूच चड करता. हे पळय कशी पचपची फोव हांगा रेडी जाला. आतां पोव कालोवन रेडी केला हांगा. आतां हांव तुळशी पूजा करूं वता चुडी पुजा. आमचे गेल्यांक आमकां प्रती एक परबेक पोव इम्पॉर्टंट. आतां परा अष्टमी येता आसा
तुम पूरा जन कृष्णा को पोव कोर निवेद्य कराची परफेक्ट जते मेजरमेंट वो वीडियो तुम पूरा जना का इष्ट जलवाई म्हणजेलारी पूरा जन सब्सक्राइब कराची तुमगेल फ्रेंड्स हांका रिलेटिव्स हांका सांग्याची तुमगेल व्यूज कमेंट सेक्शन घालूक विसरू नकाची. धन्यवाद.